आपल्या बापायची व्याप्तच पुतांदरची आणि पुतान बापायच्या कामांत तरबेज जाऊनचे आयले वार पर्यंत सामान्य आसले आणि अजून जायते कडेन चालू आसा. जेजूच्या म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवूय तसोच वावुरता म्हणल्या उतरांनी नाका नाका म्हळ्यारी बापूय पुताच्या वावरा उदेशी आमकां कळीत आसचीच ही गजाल निशेता. बापायचो वावर कितें? जेजूच्या बापान संसार, सृष्टी, पृथ्वी रचली आणि तांतलें सर्व रचलें आणि 7व्या दिसा विशव घेतलो म्हणून पोरण्या सोल्ल्याच्या उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता. देवा बापान सृष्टी रचल्यारी तिका सांबाळच्या तावन सृष्टीक जीव दिवच्या तावन विशव घेवंक ना. तशें केल्यार सृष्टीच उरची ना न्हय. देखून बापायन केल्लेंच पुती करता. बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता आणि पुती जीव दिवचें काम करता. बापा उदेशी सृष्टीक आसचो मनोभाव आणि मान पुता उदेशी आसोंक जाय म्हणलें चिंतप सुवार्ता जब्बर रितीन परगडता. सुवार्थेंतच स्पश्ट जाता तशें बाप पुताचो मोग करता आणि बापाची कृत्यां पुता थंय परजळतात. हे दिशेन सुवार्ता जायते दाखले आमकां दिता. बापान पुताक वरती जबाबदारी दिल्या. झडती करचे हक्क बापान आपल्या पुताक दिला. बापान आपणा परीस आपल्या पुतागी स्वजिविताची जर जायशेय केला. जेजून बापाक म्हाका धाडलोलो म्हणून आपोवच्यांत धाडलेल्या बापा मदलो आणि हे प्रमाणे आयिल्ल्या पुता मदलो संबंध कितलो गूंड म्हणलें कळीत जाता. जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचें फर्मान पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरोन जिविताक येवन पावला. म्हणलीं उतरां आमकां ह्या बापाय पुताच्या संबंधांत आमचें मेतेरपण कितें तें पाचारतात. आमचें मेतेरपण फकत सत मानपाचें, मान दिवपाचें आणि देवाच्या पुताचें उतर वा ताळो आयकोपाचें.